पाठ 2 न्हंय व्हांवता. पळयात आमचे हे न्हंयक. ही आमची न्हंय वर्साचे 12 म्हयने व्हांवता. पावसान हे न्हंयक हुंवार येता. ह्या वेळार उदकाची पातळी वाडटा. बागायती आनी घरांनी उदक भितर सरता. नेटान व्हांवपी न्हंयचे झोतीक लागून धडे लागसारची झाडां हुमटून पडटात. हो न्हंयचो प्रवाह आपले वांगडा रेंव, रेबो, लांकडां, कुसारे आनी फातर घेवन येता. हें सगळें न्हंयच्या दोनूय तडींनी थिरावता. गिमाळ्यांत थळावे लोक रेंव काडटात. पानांचे कुसलेले कुसारे बागायतीक सारें म्हूण वापरतात. न्हंयच्या दोनूय तडींनी उक्ती सुवात आसता. तिका चाळ म्हणटात. थंय मेळपी गुळगुळीत चाळचे फातर सजावटीक वापरतात. हे चाळींत विविध प्रकारची वनस्पत किल्लून येता. शेरण, दखम, अनंत आनी मेणकुम्यो हीं तातूंतलीं कांय म्हत्वाचीं झाडां. गिमाळ्यांत न्हंय संथ गतीन व्हांवता. न्हंयच्या पात्रांत उदक कमी आशिल्ल्यान कांय जाग्यांचेर आलतडच्यान पलतडी चलत वचपाक मेळटा. ते सुवातेक खराडी म्हणटात. न्हंयची कोंड खोल आसता. थंय उदक चड आसता. ह्या कोंडींनी वेगवेगळे तरेचीं नुस्तीं आसतात. मरल, तांबोसो, चणकूल, पनळ, धाडो, घोळशें हीं कांय व्हड नुस्तीं. मळयो, करण काटको, धाडय हीं कांय ल्हान नुस्तीं. न्हंय आमकां वर्साचे 12 म्हयने उदक दिता. हें उदक आमी पिवपा खातीर वापरतात. थळावे लोक न्हंयचेर न्हातात, कपडे उमळटात. तशेंच ह्या उदकाचो वापर बागायती शिंपपा खातीरूय करतात. न्हंयचे तडीर शेकानशेक लोकवस्ती वसल्या. आमचें सगळ्यांचें जीवन न्हंयचेर आदारून आसा. तिका आमी सांबाळुया. तिची जतनाय घेवया. तिका निवळ दवरपाची जबाबदारी घेवया. न्हंय व्हांवती दवरुया.